कितें जालें काल थोड्या भुरग्यांनी हांगा आमच्या हाल्दोणच्या भुरगे येवन हांगा ते पॉट होल्स आसले तेणे येवन शिमेट घातले आनी खंय ना खंय तरी आमच्या हाल्दोणचो MLAचेर बेश्टी खंय ना बेश्टी बारीशी टिका केली. हे करप हे सारकें न्हू. तुमकां तरी खबर आसतलें हाल्दोणचो MLA आमचो खूब बरी कामां करता, सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी बेश्टीच असली बारीक बारीक कामां करून तेजेर टिका करप हे सारकें न्हू. आनी आयज आमचे सरान आयज सगळे ते लायटीचे तेंच्यांनी इश्यू काडलेलो आहा की लायट पेटना म्हणून 4 म्हयने. आयज ताका लागून सरान सगळे GSADचे प्लस PWD तशें रोड सगळे डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां सगळ्यांक तेंचे हांगा फोन तेंच्यानी ऑफिशियली तांकां सगळ्यां कडेन आज मिटींग घेतलेली आहा आनी कितें पळय डिफिकल्टीज आहा तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा आनी तांच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आहा जाता तितले बेगीन ही आमची लायट जो पळय आहा ती आमकां रिस्टोर करून दितले म्हणून. आनी बेश्टेच आयज टिका हे आमचे MLAचेर करप हे सारकें न्हू. आयज ग्लेन आमचो सदांच सगळ्यां कडेन आहा, बरी कामां करता आनी तुमकां तरी खबर आसतली ग्लेन सदांच सांगीत आसा की आयज सरा कडेन 23 वर्क ऑर्डर्स येयल्ली आहा आनी हे पावस जाल्या काय रोखडोच तो कामां सुरू करतलो. हे आयज तुमकां तरी खबर पावसाचे दीस आसलेल्या कारणान रोडाचें काम करून कांयच फायदो ना. कित्याक रोडाचें काम करा ते रोखडेच ते पिड्यार जावपाक तुमकां तरी खबर आसतली. आनी पावस जाल्या उपरांत सरान आमकां एक कॉन्फिडन्सली तांकां सांगलेलें आहा, सगळ्या लोकांक म्हणलेलें आनी आमकां हाल्दोणच्या नागरिकांक तशेंच आमच्या पंचायती मेंबरांक तांकां सांगलेलें आहा की जाता तितले बेगीन आपूण हे पावस गेल्या उपरांत स्टार्ट करतलो म्हणून. आनी आयज आमी सराक आमी सगळ्याच्या वतीन आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो सगळ्यां कडेन आमच्या कडेन आहा. काल तो इशू आमच्या थोड्या भुरग्यांनी केला की सराचेर ब्लेम घाल. आमी पळोवंक वयताले एवरी इयर हो ब्रीज पावस जालो की साफ करता आनी म्हजे लायक फोटूय आहा म्हजे प्रूफूय आहा. हे भुरगे काल थोडे एकठांय जावन हांगा आयले, सिमेंट घाली. पावसान कितें जाता थोडी कामां करूंक मेळना. जावं केन्ना लेबर आसना. आमी ऑलरेडी सजेशन दिल्लें सराक PWD सगळ्यांक हे दिल्लें तांणी म्हाका हें दिल्लें आश्वासन दिल्लें की आमी पावस जालो की हें काम तुमचें करून दितलें म्हणून. लायटी ताणें चालू करता म्हणून आमकां प्रॉमीस केल्लें आनी करतलें म्हणून आमकां गॅरंटी आसली. कित्याक पावसान कितें जाता ही कामां करूंक मेळना. आनी सरान ऑलरेडी आयज अपॉयंटमेंट घेतलो सगळ्या लागीं हांगा येवन इन्स्पेक्शन करपाक. आदल्या दिसा तांकां खेळ गोमले आनी खेळ ते हांगा येवन ते बोवाळ करून सिमेंट घालून गेले लायटी पेट. तेच भुरगे कितें उलयता ते तांकांच खबर ना. कित्याक एकलो भुरगो तातूंत उलयलो सकाळीं लायटी पेट्टा रातच्यो पेटना आनी तोच भुरगो म्हणटा 4 म्हयने जाल्यार लायटी पेटना म्हणून. हातूंत कितें तर भुरग्यांची मिस्टेक आसतली. लायटी पेट्टा जाल्यार रातच्यो पेट्टल्यो नाल्यार पेटच्योच ना. ते कितें इश्यू आसूंक जाय न्ही. बेश्टेच इलेक्शन येता आनी हांगा बोबाळ करता सराक ब्लेम करता ते सारकें न्ही. मीडिया मार्फत हांव सांगूंक सोदता की हे 4 म्हयने जाले हांगा आमची लायट पेटना आनी कंटिन्युअस फॉलोअप आमी करीत जाले. पूण कांय कारणां खातीर महामारी खातीर पॅन्डेमीक फाटीं फुडें जाल्लें आसा. पूण तरी आसतना 2 फावटी आमचे केबल उलपोवन गेले हांगा. उजो पेटलो उजो घातलो कितें जालें कांय खबर ना की आमचो ट्रान्सफॉर्मर आसा ते म्हणून थोडे ते स्पार्क जाता केन्ना उजो लागता कोण उजो. सो ताणें कितें केलें सचिन ही वील आयसोलेट दीस प्लेस एंड ट्राय टू गेट एन एक्सपर्ट एंड यू वील सी वेदर यू कॅन गेट दीस लीट एज सून एज पॉसिबल. दुसरी गजाल तांचे हँडिंग ओवर अजून जावंक ना. तेजो इश्यू हँडिंग ओवर फ्रॉम JIDC टू PWD. सो तीच आतां आमची चर्चा हांगा जाताली. सो ते आमी सगळ्याक आय वील टॉक टू ऑनरेबल CM Dr. प्रमोद सावंत. I will tell him to get the PC involved. Amcho Parshekar, get all the departments, including my members, 5 members in all the respective departments, and find a solution, the Turan solution adpache, and they once and for all the problem solve korpache. Ange the department blaming each other. Te म्हणटा तुम्ही letter केला, handing over करूंक ना. तो कितें म्हणटा first you do the inspection, you rectify all the mistakes. PW म्हणटा Mr. Bobe and Belga, and then we will take over. An agreement has to be done accordingly. They will take full responsibility. So yes, only Dorun, I will get my honorable chief minister involved along with the PC, and immediately I will try to resolve the matter. But in the meantime, I have told Mr. Chandrasekhar to get the light started. The youth boys from Aldona, they have come here and did a pothole filling here. Is that the reason why the officials are coming here? I'm very happy. Whoever has done a pothole fill, they should continue to do the work. It's very important. First and foremost, it's the public. These are public roads, and public roads have public. They have their department, respect departments. And these so-called people, I have not got इतली 4 वर्ष 10 वर्ष आयला म्हाका काय खबर ना. ते इलेक्शन आयला बद्दल इलेक्शन 8 म्हयने आयला ते आता कितें पोर्टल बोलतात आनी कितें करतात. They seek information already from the department to some, so they know I'm coming tomorrow. My department, through all my punch members and through MLA, they know the work going to start tomorrow. Therefore, they come and do some small thing over there. And ते कितें लोकांक डिसेबल करतात, लोकांक फटोवपाक जाता. ही प्रयत्न चल्ले आसा ऑपोजिशनाची. पयले फायंड आउट करपाची एंड ते मनीस कोण ते, which party they come from and why they come. They should do this completely. No, yesterday already brought under PWD.
ओके म्हणजे उतरात तांच्यांनी आमचे मिस्टर वालके आनी आमचो बोब्या सांग ताणें ते मिशन हाडले ती गाडी हाडली आनी वी केप्ट ऑन फिलिंग ऑल द पॉटहोल्स which was a request for quite some time for almost about 1-2 weeks. पूण ताका प्रोसिजर लागता न्हू तो कंटिन्यू मेळपाक जाय तर खबर आहा ती कॉमे जालें एमडीआर रोड कॉमे जाता जाता आमी सगळे भरून घालून तुमी गोडेक पावले आसतले न्हू आनी हांगा येवन हांगा काम करतात तशेंच तांकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें हे भुरगे एक कोण ते भुरगे नांव घेना नांव घेवपान म्हाका फायदो ना तुमकां खबर आहा आमच्या आल्दोणकारांक सगळे खबर हे मुनी सारकें म्हणून हांव स्ट्रेट सांगता ताका म्हाका म्हणपाक लॉस दिसता ते सोजमतात ते काम करतूच तितलो फुडें सरता तितलो आतां इतली कामां करून आयलो इतली आमचें डेव्हलपमेंट जालें आनी आतां बी भरपूर डेव्हलपमेंट आसा कोटींनी आसा वर्क ऑर्डर हातीन आसा पूण आतां काय कोविडा खातीर आनी आतां आमच्या पावसा खातीर म्हाका कामां करपाक जाय आय गॉट वर्क ऑर्डर्स इन हँड ऑफ PWD ऑफ वर्थ crores of rupees almost I'm telling you almost about 17-18 crores of rupees. Okay, some already about 12 crores are there of PWD road, but I could not do it because of the rains. But widening of the road and returning walls are going on. Widening and returning walls are going on. But I'm saying asphalting and I'm checking out that the hot mix will take place after the rains. It could have been done before the rain. Like I'm saying Gajarje ward number 3. Full आम्ही केल्ले आसा. And बाकीचे आम्ही area आम्ही केल्ले आसा before the rains. आता समज हॉट मिक्स चोर केले मागीर ते सगळं उखलून येता ताका ताप घेवपाक जाय ते जावचें ना and even the plants are closed. So all these things are even banned. There's so many bans of mine. My first tenure, second tenure. Again, I keep on repeating. Almost about 13 to 14 crores bans is for expenditure. Administrative crores, I will get expenditure from Honorable Chief Minister. My question is that off-bridge बांधल्यास almost 8 years झाली. Yeah. But still after 8 years, why this issue is still pending? Why there is a football between this? See, there is an issue as I just discussed earlier. Now I got all the departments over here. All the media, electronic media are here. Now there's a handing over which is done. This job was done by JIDC. From JIDC, they've made a letter to PWD. Now PWD, now what the PWD department says, before they take over from JIDC, they should have a proper inspection done, proper rectify all the faults which are there and give it to me, Mundada. Whether it's electrical, whether it's regarding the road or whatever is there, or maybe there might be slight cracks. So once that is done, once they're satisfied, they have to drop an agreement between JIDC and PWD. And Taje Fudegina at the electric department, under Nilesh Kabral, Honorable Minister Nilesh Kabral, he wants to take all over the electrical. I've given to understand in this meeting of us today, कि don't breach the Gyongna, कि agreement done. They have taken from PWD all the illumination, who electrical department. But they have not taken these two because Tanje Mode agreement zalno na. त्या खातीर हे जावपाक जाय त्या खातीर I'm going to have a meeting of PC with my Honorable Chief Minister, maybe even Kabral, Nilesh Kabral, Power Minister, and resolve this matter once and for all.